रिपेअर्स कन्स्ट्रक्शन मेंटेनन्स प्रायमरी स्कुलाची जी आशिल्ली ती GSIDC कडेन आशिल्ली हाज्या कडेन पण GSIDC सगळ्यो ऑलमोस्ट 700 सुमार शाळा रिपेअर करून जाल्यो. ओके, आता एक बारीक मायनर कितें उरता पळय न्ही हाज्या उपरांत ते आमचे GSIDC बिल्डींग डिव्हिजन त्या तालुक्यातलें तें काम घेवचें. ऑलमोस्ट GSIDC कडेन सॉरी PWD घेवचें. GSIDC कडेन आसलें पण वी आर शिफ्टिंग ओवर टू द PWD बिल्डींग डिव्हिजन. ना न्यू स्कूल्स न्ही, मायनर रिपेअर्स. मेजर स्कूल घेवपाचे आसा जाल्यार केस टू केस बेसिसचेर GSIDC घेवं शकता. थर्ड वन इज एन अमेंडमेंट टू द गोवा एसेन्शियल सर्विस मेंटेनन्स एक्ट 1988 एस्मा. ताका काही अमेंडमेंट जे आसा पळय डिटेल्स मेळटले तुमकां जो प्रेस रिलीज जाल्या उपरांत, बट ताका अमेंडमेंट करपाचें गव्हर्मेंट ठरयलें आनी तो अमेंडमेंट जो आसा हे केला, चेंजीस केले. अमेंडमेंट होला तुका दिता प्रेस नोट येता जाल्यार डिटेल्स मेळटलो. टेबल एजेंडा आयचो आशिल्लो पळय न्ही, विच इज एन अमेंडमेंट टू द गोवा कोऑपरेटीव सोसायटी एक्ट 2001. तितून फक्त कितें आशिल्लें अपेक्स सोसायटीचेर गेल्या उपरांत ताजी प्रायमरी मेंबरशीप फॉर द लोअर सोसायटीची वयताली ती वयची न्ही. कारण कशें जाता अपेक्स सोसायटीचेर गेल्या उपरांत जेन्ना अपेक्स सोसायटी कडल्यान वयतलो तेन्ना परत ताका सकयल तो मेंबर उरनाशिल्लो, हे उरनाशिल्लो, डायरेक्टर उरनाशिल्लो. बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर ऑन द प्रायमरी सोसायटी ही गोईंग ऑन द अपेक्स आनी ताज्या वयल्यान त्या खातीर तो मेंटेन करपाक जाय. सो दॅट ही बींग द डायरेक्टर ऑन द प्रायमरी सोसायटी बेजीक आपल्या प्रायमरी सोसायटीचेर तो डायरेक्टर उरतलो. लोकां कडल्यान सजेशनां येवपाक सुरू जाली. सॉरी तितल्या रिकॉग्निशन डेली येतली 150 आहे काल पर्यंत. म्हणजे लोक गोंयांतले खूब जाण सजेशन दिवपा खातीर ना 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 त्या सजेशनाचेर आमची जी टीम आसा ती त्या सेक्रेटरी कडेन उलोवन ताचो व्यू घेतले. वेळ पडून आमी मिनिस्टरा कडल्यानय व्यू घेतले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर कोणाचे सजेशन जाय विल टेक द व्यू ऑफ द मायकल तुजे व्यू कितें आयले आनी डायरेक्टली आमी घातले. ते तेच्या कडेन धाडून ते प्रोसेस करीत जाल्यार जावचें ना. पण वी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम वी नीड टू कंप्लीट इट.